नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन विजय खाला इस्रायलांतल्या 274 भारतीय नागरिकांक घेवन चौथे विमान पावले दिल्लीत. केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग हांणी दिलो येवकार. 2036 वर्सा ऑलिंपिक खेळा सर्तीचे आयोजन भारतात करपा खातीर सगळ्या पावड्यार करतले यत्न. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर खेळा नगरी जाता तयार. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी कामपालार घेतलो कामाचो नियाळ. शारदीय नवरात्रोत्सवाक आयज सावन घटस्थापनेन सुरवात. पुराय देशभर जातात वेगवेगळ्यो धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी. आणि आयसीसी क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत 6 गुणां सयत भारत गुणवळेरेंत पयले सुवातेर. आयच्या खेळात इंग्लंडा मुखार अफगाणिस्तानाची 285 धांवड्यांची मोख. आता खबरो विस्तारान. ऑपरेशन अजय खाला इस्रायलांतल्यान 274 भारतीय नागरिकांक घेवन चौथे विमान दिल्ली विमानतळार पावले. केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग हांणी इस्रायलांतल्यान परत आयिल्ल्या भारतीयांक तिरंगो दिवन येवकार दिलो. इस्रायलांत रावपी भारतीय नागरिकांक भारतात हाडपा खातीर अभियान सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतिल्ल्यान आमी भारतीयांक मायभुंयेंत हाडपाक पावले अशें मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी सांगला. धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है. नहीं तो आमतौर पे जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते. जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता. यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए. मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी. इस्रायलांतल्या भारतीय नागरिकांनी भारत सरकारचे उपकार मानल्यात आणि आपले विचार उक्तायल्यात. सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल. एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट. ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम. एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया. वहाँ से बराबर कांटेक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड. It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. Around I believe 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था. बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग. सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली. बहुत बहुत धन्यवाद. मोदी जी हैं तो मुमकिन है.
2036 वर्सा ऑलिंपिक खेळा सर्तींचे आयोजन भारतात करपा खातीर सगळ्या पावड्यार यत्न करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या 141व्या बसकेचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरेत मुंबईत जाल्या उपरांत ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची बसका 40 वर्सां उपरांत भारतात जाता. हे बसकेत ऑलिंपिक खेळा संबंधान महत्वपूर्ण निर्णय घेतात. 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा. ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है. इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर खेळगडे आनी प्रेक्षकांक सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. तांणी काल राती कांपाल क्रीडा संकुलाक भेट दिवन चालू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. 40% खेळा प्रकार कांपालार जातले आनी म्हूण ही सुवात महत्वपूर्ण आसा अशें तांणी सांगलें. खेळा सर्ती वेळार पणजे शारांत येरादारीची कोयंडी जावची न्हय हाची जतनाय घेतले अशें मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. 20 तारखेक आमकां तांकां डेडलायन दिल्ली आसा. तर 20 तारखेक आमी हो एंटायर वेन्यू वीथ ब्रँडिंग, कार्पेटींग, AC हे सगळ्यो काही गोष्टी तयार जातलो आनी मागीर आमकां गेमी सुरू जाता म्हळ्यार थोडोसो ब्रिथींग स्पेस आमकां 3 दीस आसा. त्यो काही गोष्टी थोडे अल्टरनेटिव्ह किंवा अरेंजमेंट जर आमकां बदलपाक जर जाय जाल्यार काही गोष्टी आमकां बदलपाक शकता. आमी कित्याक म्हणटा प्लॅनाचेर पळप आनी एक्चुअली ते फिजिकली कशें दिसतलें हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा. पण डेफिनेटली आमी टोटल जेन्ना ब्रँडिंग दिसलें तेन्ना ही सामकी खेळ नगरी कशी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. हांव इतलेच खातीर आयिल्लो आसात. काही गोष्टी प्रॅक्टिकली ज्या वेळाचेर आमी सायटीचेर येतात तेन्ना काही गोष्टी प्रॅक्टिकली जे काम करणारे जे आसात तांकां थोडेशे प्रॉब्लेम्स येतात, डिफिकल्टीज येतात. ते डिफिकल्टी कशे तरेचे रिजॉल्व करपाच्यो ते डिस्कशनांतले आमकां काही गोष्टी आमी समजुपाक शकतात. आनी म्हाका आशा आसा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांचो प्रेम, गोंयकारांचो आशिर्वाद जो आमच्या फाटल्यान जो आसा प्रत्येक जण म्हजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ एजन्सीचे ऑथॉरिटीचे सगळे स्टाफ जे आसात इन्क्लुडींग माय स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इन्क्लुडींग माय एक्झिक्युटीव डायरेक्टर ही वॉर फुटिंगाचेर सगळे काही गोष्टी काम करता आसतना पळयता आनी सगळ्यांक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती आमी दिल्ली आसा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस. अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर. डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी, मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजड़िया हीरा जे मैदम के जय करो हे जगत शोभा,
माझ्या देशाची माती मिट्टीचे लम्हे बोळे हिरवांग चमकते हिंडाडिन मण्णिल विളയിക്കോനിൻ സ്വപ്നദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిరి కన్నకి సృతి ఈ రాజనీతి इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व्हिएतनाम आणि सिंगापूरच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर आयज हनुईत पावले. व्हिएतनाम पावन तांणी इतिहासीक ट्रान क्वॉक पगोडाचो दौरो केलो. विदेश वेव्हार मंत्री 18व्या जोड आयोगाच्या बसकेचे जोड यजमानपण करतले. ह्या बसकेत अर्थवेवस्था, वेपार, विज्ञानीक आणि तंत्रीक सहयोग ह्या विशयांचेर भासाभास जातली. आपल्या ह्या भोंवडेर डॉक्टर एस जयशंकर हो ची मिन शारांत वतले. भारतीय वंशाच्या लोकांकूय ते भेट दितले आणि महात्मा गांधीजींच्या प्रतिमेचे अनावरण करतले. व्हिएतनाम उपरांत 19 ऑक्टोबराक ते 2 दिसांच्या सिंगापूर भोंवडेर वचपाचे आसात. आयच्यान शारदीय नवरात्रेक सुरवात जाल्या. देशभरातल्या देवळांनी सकाळसावन भाविकांची गर्दी दिसून आयली. पयले दिसा कलश स्थापना करतात आणि दुर्गा देवीच्या पयल्या रुपाची पूजा करतात. दिल्ली, मुंबय, प्रयागराज आणि कटरा हांगा ही पूजा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शारदीय नवरात्री निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या. प्रधानमंत्र्यांनी नवरात्री निमतान एक व्हिडिओ लेगीत जारी केला. या व्हिडिओतले गीत प्रधानमंत्र्यांनी स्वता बरयला. रुम झुम रमो आज नौरतानिया वीरात रुम झुम रमो आज नौरतानिया वीरात छोरू ने मळी आज दर्शननी सौगात दर्शननी सौगात हो लाल चुंदलडी मान सोहाय रे माना मांडवळ मोती वेराय रे माडी आ भेटी आवती कळाय रे लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए आ भेटी आवती कळाय रे लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए लाल चुंदलडी मान सोहाय रे माना मांडवळ मोती वेराय रे माडी आ भेटी आवती कळाय रे लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए लाल लाल चुंदलडी नभ लहराए आयज घटस्थापनेन शारदीय उत्सवाक सुरवात जाली. पेडण्या भगवती देवळात पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन घटस्थापना केली. नवरात्रोत्सवात देवळाकडच्यान मैदानात वेगवेगळ्या रंगाची वस्त्रां धुवपाचे काम धोबी समाज फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करतात. तातूंतली 21 वस्त्रां देवळ रवळनाथ आणि 20 वस्त्रां श्री भूतनाथ तरंगाक नेसयतात. आज श्रीदेवी भगवती मंदिरात घटस्थापना सांगणा करून सामूहिक गारणा घालून घटस्थापना जाल्ली आहे. आजपासून 9 दिवस संध्याकाळी 8 वाजता रात्री पालखी उत्सव जातलो. त्यानंतर कीर्तन महोत्सव आणि प्रसाद वाटप. वस्त्रां जी हे केल्ली आहात धुतलेली आहात त्यातली 20 आणि 21 ह्या पद्दतीन नेसयल्ली जातात. 21 श्री रवळनाथा, 20 श्री भूतनाथा अशी नेसयल्ली जातली. आणि मोरजेत भौशीक दुर्गा उत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. नवरात्रेत मोरजे दुर्गा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. नवरात्रां आणि दुर्गा उत्सवा निमतान जायत्या कार्यावळींचे आयोजन केलां. सुरवातीच्यान दुर्गा उत्सव हो आमी
दत्तात्रयाच्या देवस्थानान करतात मोर्जी बागवाडा. इतली उमेद आनी उत्साहान सगळीच वाडेकर जावं आख्खो मोर्जी सहभाग घेतात. तेतून आमचो यंदाची जी आमची कला पेंटिंग म्हणटात पळय जी आमचे उमाकांत कोकेन केलेली आनी ती खूब परीन म्हणजे इतली बरी दिसता की आमी ती भायल्यान हाडटाली ताका सुद्दां इतली तो रंग त्याचो उठून दिसनासलो. आता ती मूर्ती खरीच प्रभावशाली अशी दिसता. आमी हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. हांगासर आख्खे गांवकार जमतात. आमी प्रत्येक दिसा हांगासर वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटात आनी सगळे लोक हांगासर उमेदीन आपलो सहभाग दितात. अशीच मागणी आहा की मोर्जेंतलेच तशेंच मोर्जे भायले सुद्दां सगळ्या गांवचे लोक जे आसा हांगासर येवन आमच्या दुर्गा उत्सवाक सहभागी जावचे. पारशा भगवती देवळात लेगीत दुर्गा मातेची स्थापना करून भौशीक दुर्गा उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. सकाळी वाजत गाजत दुर्गा मातेची मूर्ती देवळात हाडली. त्या उपरांत मूर्तीची स्थापना करून उत्सवाक सुरवात जाली. दुर्गा उत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळींचे आयोजन केला. हांव हे 8वें वर्स जे आसा ते नवदुर्गेचे आमची पारसे गांवांत आमी साजरे करता. ह्या नवदुर्गेच्या उत्सवान 9 दीस असे भरपूर असे कार्यक्रम विविध कार्यक्रम आमी आयोजीत केलेले आसा. तेतून आमची भजनां आसतली, किर्तनां आसतली, दांडियाचे मोठे मोठे प्रोग्राम आसतले, विविध असे भजनाचे कल्चरल प्रोग्राम जे आसा ते सगळे आमी ह्या 9 दिसान करतले. ह्या 9 दिसांक जी दांडिया स्पर्धा अखिल गोमंतक दांडिया स्पर्धा आमी ह्या जाग्यार ठेयलेली आसा. 9 दिसां चलतले. जे इन्वायटेड ग्रुप्स आसात ते हांगासर येवन दांडिया सादर करतले. त्याच बरोबर क्लासिकल म्हणजे मोठे भजनाचे प्रोग्राम जे आसा ते ह्या जाग्यार आयोजीत जातले. त्याच बरोबर जे काय कार्यक्रम विविध असे इतर कार्यक्रम भुरग्यां खातीर किंवा महिलां खातीर आसतले सगळे गांवांतल्या लोकांक घेवन आमी हो सण जो आसा हांगासर साजरो करतले. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world, retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. only on DD National. इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी. मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते. इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे. नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय. माटी माझे पंजणिया हीरा जे मैदम के. স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা. তেমনি বীরন হন पाथन हंस चिठ्ठी. याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. मिट्टी चले लम्हे बोये हिरवांग चमक दे. हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्यो निन स्वप्न दिनंगळ. ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി. ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర. এই মাটির চমক স্మృతి ఈ రాజనీతి. इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
संवसारीक व्हायट कॅन डे आयज पणजेत आयोजीत केल्लो. नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड ह्या संस्थे वांगडा ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. दृष्टिदोष आशिल्ल्या भुरग्यांक पणजे पाट्यावेल्यान पणजे बस स्थानका मेरेन चरत व्हेल्ले. उत्तर गोंयच्यो सहाय्यक जिल्लोधिकारी आयुशी ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड फाट्याचे अध्यक्ष जो नोरोना तशेंच गुरुप्रसाद पावसकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. And I just want to give the message that society should come together to make a better place to live in. We should work together and we should be sensitized ourselves and should sensitize our children also. That all and every person we come across every day is the part of our enlarged family, our society. You have heard the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, no? One earth, one family. So the same message, we should take care of every member of our family. To every student, my message is the quote which Dr. Abdul Kalam used to say, dare to dream. Okay, let's have courage to dream and then work hard to fulfill their dreams. Educate themselves and learn the use of technology also as much as we can. नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड फाट्याचे अध्यक्ष जो नोरोना हांणी ह्या कार्यावळीविशीं अदीक माहिती दिल्या. National Association for the Blind makes it a point to celebrate White Cane Day today because it is the World White Cane Day on 15th October throughout the world, and we at NAB have done this program for the last I do not know how many decades because we would like to inform everyone that white cane is a symbol of independence and it provides mobility to the visually impaired. So people should not see it as a tool of dependence, but to the contrary, it is for people to be independent. And this day gives us an opportunity to show all the people around also how they can assist people who they see with a white cane. Signals are not friendly for the disabled, especially the visually impaired, because they cannot see the red or green and all. So there has to be some sort of a sound system to alarm them that now they can cross or when they should cross. Otherwise, they are always dependent on people. And likewise, there are so many other things where, you know, there's a handicap. But National Association for the Blind is doing its little bit to mitigate those challenges and integrate them with the main society. देशाचे 11वे राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांच्या जयंती दिसा निमतान आयज देशभरात संवसारीक विद्यार्थी दीस मनयतात. भारताचे मिसायल मॅन डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचो जल्म 15 ऑक्टोबर 1931 वर्सा तामिळनाडूंतल्या रामेश्वरमात जाल्लो. 2002 ते 2007 मेरेन तांणी भारताचे 11वे राष्ट्रपती म्हूण पदभार सांबाळ्ळो. रामेश्वरम ह्या ल्हान गांवांतल्यान दिल्ली राष्ट्रपती भवना मेरेन डॉक्टर कलाम हांच्या जिवितांतल्यान लाखांनी लोकांक प्रेरणा मेळ्ळ्या. मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नामनेचे शास्त्रज्ञ आनी आदले राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हांकां आयज राष्ट्रपती भवनार आर्गां ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कलाम हांच्या राष्ट्र निर्मितीत दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय करून तांकां आर्गां ओंपली. सोशल मिडियाचेर प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले की कलाम हांणी कांय बेसबरी पुस्तकां बरयल्यात तशेंच तांकां तरणाट्या पिळगे मदीं व्हड लोकप्रियता आसा. महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगरात मिनी बस आणि ट्रकां मदीं जाल्ल्या अपघातात 12 लोकांक मरण आयलां जाल्यार 23 लोक जखमी जाल्यात. काल राती उसरा समृद्धी एक्सप्रेसवेचेर हो अपघात जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. अपघातात मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2 लाख रुपया दिवपाची घोशणा प्रधानमंत्री मोदी हांणी केल्या. अपघातात जखमी जाल्ल्यांक ह्या निधींतल्यान 50,000 रुपया दितले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी अपघातात मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 5 लाख रुपया दिवपाची घोशणा केल्या. ICC क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत काल भारतान पाकिस्तानाक 7 गड्यांनी हारयले. ह्या जैता सयत 6 गूण मेळून भारत गुणवळेरेंत पयले सुवातेर आसा. हे सर्तीत आयज इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान मदीं खेळ सुरू आसा.
नवी दिल्लीतल्या अरुण जेटली स्टेडियमार ही मॅच जाता. इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानान सगळे गडे वगडावन 284 धांवड्यो काडिल्ल्यो. जैता खातीर इंग्लंडा मुखार 285 धांवड्यांची मोख आसा. निमणी खबर हातात आयली तेन्ना इंग्लंडान 2 गडे वगडावन 42 धांवड्यो काडिल्ल्यो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन अजय खाला इस्रायलांतल्यान 274 भारतीय नागरिकांक घेवन चौथे विमान पावले दिल्लीत. केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंग हांणी दिलो येवकार. 2036 वर्सा ऑलिंपिक खेळा सर्तींचे आयोजन भारतात करपा खातीर सगळ्या पावड्यार यत्न करतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर खेळा नगरी जाता तयार. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी कामपालार घेतलो कामाचो नियाळ. शारदीय नवरात्रोत्सवाक आयज सावन घटस्थापनेन सुरवात. पुराय देशभर जातात वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी. आणि ICC क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत 6 गुणां सयत भारत गुणवळेरेंत पयले सुवातेर. आयच्या खेळात इंग्लंडा मुखार अफगाणिस्तानाची 285 धांवड्यांची मोख. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.